प्रस्तावित नवो बोरये लोटले पूल बांदपा आड आयतारा लोटलेच्या थळाव्यांनी मोर्चा काढलो। हो पूल थळाव्यांच्या खाजण शेतांतल्यान बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा। ताका लागून थळाव्यांनी खाजण शेतां नष्ट जातली देखून लोकांनी हो पूल बांदपाक खर विरोध केला। लोक आपलो संसार घर चलयता ते गव्हर्मेंट आयज पाड घालून येयला आनी पाड घालपाक आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सपोर्टींग दे। आयज ते आसून जाल्ले का की शेतां पाड घालतात खासान उडयता आमचे कित्याक लागून कोणाक लागून जर तर आमी म्हणटा फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल हिंगा उरला कितें तुमकां जाय तशें तुमी कोत्ता इतली शेतां पाड घालून लोकांचे आयज जातले कितें जे कोण रोवन आपले पोट भरतालो तेणी करपाचें कितें हें प्रश्न तुमकां कोत्ता ओर रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा ते आयज ना हिंगासर लोकां बरो सपोर्ट करूंक ना तेंकां जाता तुमी कोत्ता कितें। Basically you are opposing the new bridge. We are opposing the destruction. We are not opposing any bridge. We are opposing the destruction which is happening in our village. I set up part galon. Azamler mal कोत्ता न्यू ब्रिज बांधता आनी कितें डेव्हलपमेंट कोत्ता फॉर वॉट फॉर होम। जेन्ना वर्ल्ड वॉर जालेले तेन्ना गोवा वॉज इफ यू सी द रिकॉर्ड गोवा एक सेल्फ डिपेंडंट आसले शेतार वयताले सगळे आपले हितून खुशाल आसले। इवन वर्ल्ड वॉरा पासून रिकॉर्ड आसा की गोंया केन्ना कांय माल जावंक ना कित्याक आमी सस्टेन आसले आमी आमचे डिपेंडंट आसले आमी कितें तरी करून खाताले। पूण आयज चिंतूंक येता फाल्यां कितें जालें जाल्यार हातेले आनी जैतले कितें फकत डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार डेव्हलपमेंटूच करून हातेले जैतले विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम। सो प्रपोज जो ब्रिज हा बोरी ब्रिज तो आयलो जाल्यार खाजण आनी तुमगे शेतां पिड्ड्यार जातली। प्रपोज जो रोड आसा तो दाखयला ते भाशेन की आख्खी खाजण लँड वयता खाजणूच वचना मूश वयता स्विच गेट ज्यो आदल्यांनी करून दवरलेल्यो त्यो वयता।